नमस्कार. आयच्या ब्रेकवर तुमकां सगळ्याक येवकार. आज आमच्यो असे गेस्ट आसात जे फाटल्या 15 भितर ज्यो घडामोडी घडल्यो ताजे उपरांत म्हाका दिसता अख्ख्या गोंयांत तांकां आनी तांची बाजू आयकुपाची उमळशीक आसतली. ते फातोड्डेचे आमदार, गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय. सर, वेलकम टू द शो. आय नो यू लायक हाऊस ऑफ कार्ड्स आनी म्हाका केविन स्पेसीचो एक डायलॉग याद जाता इन हाऊस ऑफ कार्ड्स की पॉलिटिक्स इज मच लायक रियल इस्टेट म्हणून. लोकेशन 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 आणि सडनली इन लास्ट 15 days युअर लोकेशन हॅज चेंज्ड. हाऊ डू यू लुक एट इट आणि ताचे कॉन्सिक्वेन्सीस कशे पळयतात? हे गेले दिसांनी म्हजें लोकेशन चेंज जालां. आय वॉज ऑन द वन सायड बट आय एम क्वायट इन द फ्रंट ऑन द अदर सायड. Fact is that person like me is accustomed to be in the opposition. Persons, 10 of them, they needed 10 to get rid of 3 of us. They are not accustomed to be in the ruling. So that is showing. So this change of location has not disturbed me. On the contrary, it has spiced up politics in Goa and once again proved that politics is dynamic, not static. So, आता पळोवया, every day is a good day. How are you coping up with this sudden change? Because the change was sudden. पहिले म्हणल्यार first sense was a shock and disbelief because it is not the fact that the Congress broke in a wholesale defection. It was the fact that a complete unethical move was initiated by the Goa Chief Minister because he himself is on record saying that I have done this for stability. आता प्रश्न येता, तुम्ही 10 जाणांक फोडले 3 जाणांचो कांटो काडपाक, जाल्यार स्टेबिलिटी तुका जाय आसली. पूण इनस्टेबिलिटी केन्ना आशिल्ली? इनस्टेबिलिटी जेन्ना नाशिल्लीच तेन्ना कसली स्टेबिलिटी आनी तूं तयार करता? इन द बार्गेन ही हॅज एंडेड अप एक्सपोजिंग हीज इनसेक्युरिटी अबाउट हीज कलिग्स, अबाउट अ फियर दॅट वॉज नेवर देअर. And also in the bargain has sent a national message amongst NDA allies that there is a feeling of distrust and that they have to watch their backs. This is because of one singular move initiated by the Goa Chief Minister, his insecurity. एक दिसता की मनोहर पर्रीकर एक्सपायर जातकीर ह्या सरकाराक तेंको दिवप किंवा प्रमोद सावंताक तेंको दिवप ही चूक आशिल्ली. पळय, तशें जर आमी इन हायंडसायट एनालायज करूंक गेले खूब वस्तू दुसऱ्या भशेन पळोवं येता. खंयच्यो? खूब वस्तू फ्रॉम द बिगिनींग सपोर्टींग दीस गव्हर्मेंट. कित्याक मनोहर पर्रीकराक जेन्ना सपोर्ट केल्लो आमी, मनोहर पर्रीकरा कडेन उलोवन केल्लोच, पूण BJPची सेंट्रल लिडरशीपूय इनवॉल्ड आशिल्ली. सो BJPची सेंट्रल लिडरशीप अशें एक डिसिजन घेता जे तांचेच म्हळ्यार एक तांचे इतिहासानूच एक नवें कशें डिसिजन जाता. हिस्ट्री दाखयता की अटल बिहारी वाजपेयीन NDA सरकार चलयलो तेन्ना एलायज घेवन चलयलो. मोदीन फूल मेजॉरिटी आसतना एलायज घेवन NDA सरकार चलयलो. सो an unprincipled move to stab your ally in the back when it is unprovoked. हे अशें BJPची हिस्ट्रीन ना. ही आतां एक नवी हिस्ट्री गोंयच्यान केली. इट इज अ फॅक्ट दॅट गोवा गिव्स मॅक्सिमम केस लॉ इन द 10th schedule, एंटी डिफेक्शन लॉ. प्रमोद सावंत इज नाव द illustrious doctor who has given birth to yet another illegitimate entity under the 10th schedule. He has not only given a new case law under the 10th schedule, but he has also proved to Goans that BJP just cannot be a party with a difference. Party with a difference म्हणजे कितें इमेज आशिल्ली. पण पर्रीकाराक तेंको दिलो ही चूक काय प्रमोद सावंताक तेंको दिलो ही चूक? पर्रीकाराक हे सगळें पर्रीकारान आमकां हांवें हें सगळें विज्युअलायजूय केल्लें. हें प्रमोद सावंत कित्याक हें पर्रीकाराच्यानूय करूं येता आसलें आमकां. आनी ताका आमी सांगिल्लें हें तुवें केलें जाल्यार कितें
सो देर वॉज समथींग कॉल्ड अ वर्ल्ड. एक उतर दिल्लें की बाबा ना आमी 5 वर्सां बरोबर रावया. आतां हें हांवूच म्हणना, हें बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष म्हणटा. विनय तेंडुलकरान स्टेटमेंट काडला की भाईन उतर दिल्लें पूण भाई ना न्ही आतां म्हणून. सो हांवें आनी उलोवपाचें कितें उरलां. तेच म्हणटात हांव एक गजाल कित्याक विचारता अध्यक्ष म्हणटा. ना हांव ही गजाल कित्याक विचारता कारण कन्सिस्टंटली जेन्ना मनोहर पर्रीकार आशिल्ले हय तेन्ना तुमी एक गजाल सांगली की आमी पर्रीकाराक तेंको दिला. ज्या मोमेंटाक पर्रीकार गेले आनी तुमी प्रमोद सावंताक तेंको दिलो त्या मोमेंटाक तुमी सायकोलॉजिकली सुद्दां भारतीय जनता पक्षाक तेंको दिलो. हो जो शिफ्ट आशिल्लो फ्रॉम पर्रीकाराक तेंको दिवप तो भारतीय जनता पक्षाक तेंको दिवप. ताजे पयलीं आमी एनडीएचे आलायज म्हणून आमी म्हणीत आहा न्ही. आमी पर्रीकार आसतनाय बी आमी एनडीएचे आलाय म्हणून आमी वचून मिटिंगेक बसले न्ही थंय. सो वी कॅनॉट यू नो hunt with the hounds and run with the heads. It cannot happen that way. So we have to accept that we were part of the NDA. So supporting Pramod Sawant, not because he is Pramod Sawant, because he is chosen as a legislature party leader of the BJP, was that way in keeping with coalition dharma. आमी पळय फायनली कसलेंय कॅल्क्युलेशन करता आमी उतराक शेर्त रावले. सो आमी आमचें गोंयकारपण राखलें. चूक जाली काय चूक जाली ना तशी पळोवंक गेले जाल्यार चूक जाली अशी म्हणूं येता. आतां प्रमोद सावंताक सपोर्ट करचे पयलीं वी शूड हॅव एनालायज हीज कॅरेक्टर. आय थिंक नोबडी एनालायज दीस कॅरेक्टर, नॉट इवन मनोहर पर्रीकार. मनोहर पर्रीकार जर खंय तरी वयल्यान पळयता जाल्यार तो रडटलो मरे आतां. आनी हांव सांगता ते भशेन जायत आहा ताजे लिगसीचेर एवरी डे म्हळ्यार दिसान दीस एक एक फार मारीत आहा तो आनी चालूच आहा तें. And it is not connected to narrow things like community and caste and all that. It is to his entire edifice that he has created. पर्रीकाराकूय उतर आशिल्लें न्ही म्हणून लोक गेल्ले न्ही. सो भाई नायक जो तुमची माचयेर भाई नायक म्हणटा तो बीजेपीचो ते तुमकां एंटी सारस्वत दिसना बट दिस इज अ डिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पर्रीकार लेगसी. इट इज लायक डिस्टॅलिनायझेशन जेन्ना जालें. आय एम नॉट कॉलिंग पर्रीकार स्टॅलिन. That was my next question after but that. I'm only saying that it was a similar history repeats itself. Yeah. Khrushchev जेन्ना आयलो तेन्ना ताणें एक पिरियड केलो की डिस्टॅलिनायझेशन. आज रशियन हिस्ट्रीन जर तूं खंय गेलो आनी क्रुश्चेवाचो फोटो पसून सोदूंक गेलो तूं कित्याक म्हजो बापूय ताका खूब प्रेस करतालो. क्युबन वॉर क्रायसीस हें ते मिसायल क्रायसीस. सो हांव ते एंटीक शॉपांनी पसून क्रुश्चेवाचें पुस्तक सोदूंक गेल्यार रशियेक तुका मेळना. स्टालिनाचें मेळटा इन स्पायट ऑफ द पिरियड ऑफ डिस्टॅलिनायझेशन. सो हाव प्रमोद सावंत विल बी रिमेंबर्ड. I don't think he has even thought of it. So you don't take this as anti-Saraswat. You take this take this as deconstruction of Parrikar legacy. 100%. And I don't look at myself through the prism of a community. I have been elected by people coming from all communities. I am considered to be a leader of communities, even minority community in my constituency has been with me. So I am Saraswat and these are small things. It could be a coincidence. That's the way they look at it. भाई नायक बीजेपीचो वर्कर, भाई नायक आमचो वर्कर न्ही. आमी जी मिटींग त्या दिसा घेतिल्ली ती आमची पार्टीची मिटींग न्ही. आमच्या वर्कराक एक क्लॅरिफाय करपाक आनी क्लियर द एअर करपाक. तुवें फाटल्यान बॅनर पळयला गोवा फॉरवर्डाचो खंय कितें आशिल्लें थंय कांयच ना. द वेन्यू म्हणून आशिल्लें थंय आमी प्रेसाक पसून भितर घेवना. भाईचें हें कशें भायर आयलें तें कोणाक खबर. म्हजें भाशण हांवें बरें अर्दवर दिल्लें पूण म्हजेच कडेन फोटो पसून ना तें दाखोवपाक. भाई उलोवपा लागतकीर खूब जाणांचे मोबायल भायर सरले. आसूंक शकता. नॉर्मली आमी सांगिल्लें कोणाक हें करून नाका. एक गजाल जी आसा की दिस इज बिकमिंग टू मच फ्रिक्वेंटली नाव की रिजल्ट जावचे पयलीं आमी जो इंटरव्यू करतात तुजो ताजे रिजल्ट जातकीर बरेच इम्पॉर्टन्स येता. एंड आय रिमेंबर वेन वी डीड दॅट लास्ट इंटरव्यू बिफोर रिजल्ट्स यू सेड हाव NDA treats us post this would determine the longevity of this relationship म्हणून. आणि आज आमी परत बसल्यात आणि म्हाका ती उतरां याद जातात. Do you think NDA treated you unfairly or you still want to restrict it to BJP treating you unfairly? No, BJP Goa treating you unfairly. BJP Goa. I keep it to BJP Goa because I have not had a closure with the NDA as yet. Because I have not had the time, opportunity, and perhaps they have not had the time, opportunity to actually
bring about a closure in this. But I am inquisitive to know what led to this type of a very blatant political jump. सारकें अशें म्युटेशन कशें जालें हय. तें कित्या वयल्यान जालें तें म्हणजे ताजे खातीर खोलायेन पळोवपाची The closure is awaited. No, I want, before the closure, I would want to actually verify for myself before being judgmental about NDA. But I can be surely judgmental about BJP Goa, especially the Chief Minister, because he is on record saying all this. I am not making accusations against him. I am only quoting what he has said. 10 जाण काँग्रेसीची फुटतले अशी तुका ताणी येवन बी पयलीं सांगिल्लें की आमी पळय पण हे 10 खरेंच जातलें अशें दिशिल्लें. ना 15 जातले म्हणून बाबूश सांगतालो म्हाका जेन्ना हांव पयलो सरकार करून हांव बँकुवर गेल्लो पयलेचदां परिकार आसतना तेन्ना म्हाका बाबुशान सांगिल्लें तूं यो नाजाल्यार आमी 15 जाण BJPन वता म्हणून. हांवें येवन ते परिकाराक म्हणलें की तो म्हाका अशें सांगता म्हणून. तो म्हणलो आपल्या कडेन तसोय प्रपोजल आशिल्लो पूण आपल्यान तांकां सांगलां की जे लोक आपल्याक सरकार करपाक आमचे बरोबर आशिल्ले तांकां आपूण हे 5 वर्सां घात करूंक शकना. 5 वर्सांचे फुडें आपल्याक खबर ना म्हणून हें म्हाका ताणें सांगिल्लें. म्हाका दिसता तो भायर पड पयलीं ताणें ताजें उतर राखलें आनी हांवें म्हजें उतर ताजे कडेन राखलें. सो ऑन द मोरल ग्रावंड कोण फेल जाला तो सगळे गोंयाक खबर आहा. पोस्ट पर्रीकार 10 जाणांचो ग्रुप तयार जावन अशें जातलें अशें दिशिल्लें ऑर इट वॉज अ ते सरप्राईज. म्हाका बाबू कवळेकर एकदां आयिल्लो म्हाका ताणें सांगलें की तूं आमचे बरोबर यो तूं मुख्यमंत्री जा नाजाल्यार आमी वता म्हणटा. हें हांवें तांकां सांगिल्लें सतीश धोंडाकूय सांगिल्लें आनी मुख्यमंत्र्याकूय सांगिल्लें आनी तांच्या आनी कोणाकूय म्हाका दिसता विनय तेंडुलकराकूय सांगिल्लें. पूण हें ताणें सडनली ही हॅज डिसायडेड. पण कितें आहा खंयच आमचे भितर वायटपण नाशिल्लें. म्हाका जेन्ना ताणें रिजायन वचून जा म्हणून सांगलां तेन्ना सांगलां तें आमचे भितर न्ही आहा हें आमचें हाय कमांडाचें डिसिजन. थंयच्यान आमकां जी इंडिकेशन आयिल्ली ती अशी कांयच येवंक ना. सो म्हाका अशें दिसता की ताणें एक आपले एक नवो मोडस ऑपरंडी वापरल्या प्रमोद सावंतान की तो वचून हाय कमांडाक मिसलीड करता आनी मागीर हांगा येवन हाय कमांडाचे भंयान केडराक ही मेक्स देम टो हीज लायन. ही तो तांचे कडेन करूंक शकता आमचे कडेन करूंक शकना कित्याक वी आर नॉट हिज केडर. वी आर एन इंडिपेंडंट पार्टी. वी हॅव आवर ओन एक्झिस्टन्स. सो पुणून दीस इज द फेमिलियर मोडस ऑपरंडी दॅट दे आर फॉलोइंग. They are following. Who among these 10 were your biggest surprises? 10 खबर आहा पण ह्या 10 जाणां भितर हेय बी हे सरप्राईज ना एक कोण आशिल्ले? एक कितें जाता की सादें कॅल्क्युलेशन जर तूं कर की अशें दिसता की 3 जाणांचो कांठो काडपाक 10 जाण कमीट सुइसायड पॉलिटिकल सुइसायड हाराकिरी. You call it political suicide. 100% पॉलिटिकल सुइसायड. एक मनीस असो Should not write off anybody in politics. आय एम रायटिंग देम ऑफ स्ट्रेट अवे. आय हॅव टोल्ड देम यू ऑल आर ऑन बॉरोड टायम. तुम्ही 2 वर्सान VRS म्हणून तुमचे तुम्ही 2 वर्सान गेलेत All 10? सांगूंक जायना. गोंयचे लोक जर सुसंस्कृत आहा आनी गोंयचे लोक जर स्वाभिमानी आहा जाल्यार 10चे 10 न्हिदोंक जाता. पूण 10चे 10 उरतले म्हणून गॅरंटी ना. हांवें माकडांची एनॉलॉजी तांचेर हाडिल्ली. हय. तूं म्हाका सांग खंयचो माकड काणकोणच्यान पेडणे मेरेन खंयचो माकड एक झाडाचेर 6 म्हयने बसता असो आसा? गोंयांत वचून माकडाची व्हेरायटी मेळटली तुका? इवन पॉलिटिकल माकडाची व्हेरायटी मेळटली अशी की एक झाडाचेर असले माकड एक कास्ताचे माकड एकूच झाडाचेर बसून रावतले 6 म्हयने तरी रावतले. पण हातूंतली कोणाची उडी चड सरप्रायझिंग दिसली? एक म्हजो सायडीन मतदारसंघ आहा जंय सार्दिनाक 14,000ची लीड दिल्या जंय BJPक 400 मतां पडल्या आनी तो BJP जॉयन जाता. पॉलिटिकली हें जर स्टॅटिस्टिक्स पळयली जाल्यार इट इज एन इम्पॉसिबिलिटी. निलकंठ हळदणकर म्हणटा तो हांव जाणा की ताका एकदां ऑफर आशिल्ली BJPन येवपाक तिकीट घेवपाक 5 वर्सां मंत्री म्हणून बसूंक शकता तो तेन्ना येवंक ना. आतां खंय वचून खंयचे तरी घुसपून खंयचे जेल काय कितें मेळटा म्हणटा ताका तें जेल कितें तें खबर आसचें ना. असली हांची स्थिती जाल्ली आहा. तांची पळयल्यार काकूट दिसता. पूण तें कितें जालें तांकां सगळ्यांक व्हरून गोठ्यान बांदली. आतां उरलीं गोरवां गोठ्यान. आतां जो कोण दादा आसा माकड म्हणटा गोरवां म्हणटा कितले हाऊ मेनी एनिमल्स आर यू एट्रिब्युटिंग टू देम? नो दे आर पॉलिटिकल एनिमल्स. ऑल ऑफ अस आर. हय. All of us are. We are outside, so we are hounds barking from outside. Yeah. So it's all like this. We have to see. Finally, this is like the animal farm. Right. So some are more equal. Yeah.
In this case, in others. Yeah. You feel that you over invested your political capital in BJP? My political capital is my word. This is what I believe. I have given words to my constituents. I have given my word to BJP. I have never failed my word. I will be known till I am in politics as a man of my word. आता BJP बरोबर म्हळ्यार पर्रीकाराक बरोबर कित्याक गेलो हातूंत खूब जाणांचे भितर हें आहा की वचूंक जाय नाशिल्लें काँग्रेसी बरोबर रावंक जाय आशिल्लें मायकल लोबोचो एक स्टेटमेंट आहा की हांकां घेतले तेच चूक जाली म्हूण काँग्रेस पयलींच फुटूंक तयार आशिल्ली म्हूण तेन्ना काँग्रेस घडोवपाक आग्नेल जो मायकलाच्या अगेन्स्ट बशिल्लो तो आनी तो बसून ते कितें करताले तातूंत मायकल उलयताले नकळो खंयच्या खंय ते सो तांचे भितर कितें जाल्लें आहा की काँग्रेस तेन्नाय फुटूंक शकताली आमी काँग्रेसी बरोबर गेल्ले आनी 2.5 म्हयन्यान सरकार पडिल्लो हे वचून हांगा धांविल्ले हांगा तरी 2.5 वर्सां उरलें थंय 2.5 म्हयन्यान घरा वचूंक शकताले ही परिस्थिती आहा कित्याक काँग्रेस पार्टी इतली सिंगल लार्जस्ट पार्टी जाल्ली ते इतले स्थितीचेर पावतात हें कांय वायट ना वायट कित्याक ना म्हणटा हांव कित्याक 10 जे भायर आसात आनी 30 जे भितर आहा एज रुलींग 10 ओपोजिशनान आहा इट कॅन टेबल्स कॅन टर्न नेक्स्ट टायम वी कॅन बी 30 and they can be 10 but with this new trend of wholesale defection राजदीप सरदेसाई जे होलसेल डिफेक्शन म्हणटा 2/3 तातूंत still after you being 30 the government can be of the 10 because 20 will go आता ट्रेंडूच जातलो तो देशभर सो दिस इज द फियर बट मायकलाचो आर्ग्युमेंट आहा की विजय चेंज जालो विजयाक पावर मेळ्ळी आनी विजय चेंज जालो ही सेड इट सिटींग इन द सेम चेअर मायकलाक म्हजेर कितें उलयल्यार ताका गार्बेज मंत्री जातलो म्हणून तो उपान आशिल्लो एंड ही हॅज कॅल्क्युलेटेड करेक्टली ही इज नाव गार्बेज मिनिस्टर सॉरी कळ्ळें न्ही सो ही वॉन्टेड गार्बेज मिनिस्टर आज गार्बेजीक खूब वेट आसा हे मंत्रिमंडळान वेट इन ऑल वेज इन एवरी पॉसिबल calculation garbage has more weight in the present cabinet and Michael has more weight at the moment. How does he gain that weight? By attacking a person like me which Pramod Sawant does not attack, Satish doesn't attack, Michael attacks because he is the cheap guy, he is garbage. So तो आहा न्ही रे थंय अटॅक करपाक तो म्हणटा तूं चेंज जालो हांव चेंज कसो जातलो रे हांवें ताका पयले दिसा पसून म्हणलां की आमकां ताका करपाक आमकां ताका सॉफ्ट कॉर्नर आहा म्हणून पूण आमी आमचो एक मनीस जर देंवयलो हाजो अर्थ मायकल जातलो अशें न्ही म्हणून आनी हें म्हणजे खरें हो फोट हें मुख्यमंत्र्याक विचारचें तुमी तांकां वयर कमिटमेंट कोणाक दिल्लो मायकलाक कमिटमेंट आशिल्लो आमी देंवयलो जाल्यार आनी हें मायकलाक ताणें सांगिल्लें हो ना तेंय चॅक करचें आनी मायकल ज्यो ह्यो खबऱ्यो सगळ्यो उलयता तुमी कितें म्हणटा की जर तुमी विनोदाक देंवयल्लो जाल्यार मायकल ताच्या जाग्यार मंत्री जातलो हाजी तुमकां गॅरंटी नाशिल्ली 100% नाशिल्ली इतल्याच न्ही हें मायकलाकूच मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें पयलें विचार ताका ना जाल्यार वो तो सारको आतां कंप्लिटली ताका उतरूच ना आसतलें पूण हांव जाणा हें ताका सांगिल्लें म्हणून ताजे खातीर हांवें स्टेटमेंट काडला पूण त्या स्टेटमेंटाकूय रायडर हांवें घाल्लो की आमकां मायकला खातीर देंवपाची सॉफ्ट कॉर्नर आमकां आहा कित्याक म्हणप हांवें म्हजे सायडीन विनोद आसतना हांवें कित्याक म्हणटा कित्याक आमकां खरोच सॉफ्ट कॉर्नर आहा मायकल हॅज कॉन्ट्रिब्युटेड टू थ्रोईंग द बीजेपी इन दोज कॉन्स्टिट्युएन्सी इफ दॅट इज द केस जाल्यार तुमचे दोगी जाणां मदीं जालें कितें काय जावं ना सडनली विदीन 24 hours युअर बिगेस्ट एलाय इन द बीजेपी हॅज बिकम युअर स्टॉन्च एनिमी वॉट चेंज्ड I don't know whether he's become a staunch enemy, but I know one fact for sure, that one prominent minister in the present cabinet of the original BJP had met the Congress leadership before the Lok Sabha polls, the highest Congress leadership. BJP चे इंटेलिजन्स स्टेटान आनी सेंटराक आहा चॅक करा तुमी कोण तो आनी ताणें तांकां उतर दिल्लें की आपूण 4 जाणांक घेवन फुट्टा म्हणून ऑन दॅट 4 जाण बीजेपीचे बीजेपींतले घेवन आपूण फुट्टा आनी काँग्रेस म्हणून उबो रावता हे नवीन जे 4 जाण मंत्री आले तातूंतलो मंत्री ना हो मंत्री ओरिजिनल बीजेपींतलो पयले जे निवडून आयिल्ले 13 तातूंतलो एक मनीस जो मंत्री आतां आसा ताणें काँग्रेस रिसेंटली 4 जाणां भितर मंत्री जाला काय म्हणटा ना जाला बिला तो तूं चॅक कर कोण हो मंत्री जो जाला हो तो आसा तो काँग्रेसीच्या टॉप लिडरशिपाक लोकसभेचे पयलीं मेळिल्लो
ताजे खातीरूच गिरीश चोडणकरान स्टेटमेंट काडिल्लो की 23 तारखेक आमचो सरकार जातलो. हांव तेन्ना गोंया वचून नाशिल्लो. सेंटराचे रिझल्ट पळोवन गजाली सेंटराचे पळोवन गजाली भायर येवचे पयलीं हो कशें तरी आपूण हांगा घुसूंक जाय एका कदेलान आनी ते कॅम्पान ही चड गरज पडिल्ली म्हणून हें केल्लें आहा. आनी हें जर म्हणजे फट आहा जाल्यार BJPचे जें कितें इंटेलिजन्स तांचें नॅटवर्क आहा, तांची स्टेट गव्हर्मेंट तांचे कडेन आहा, सेंट्रल गव्हर्मेंट तांचे कडेन आहा, आनी चॅक करचें. जो कोण मेळा ताका SPG कवर आसता. तो मंत्री ह्या चारां भितरलो काय तो चॅक कर मरे. चॅक कर ओके. हातून कोण असो मंत्री आहा जो सगळ्यान उठ्ठालो तो पळय म्हणटा. बट एक गजाल जो आर्ग्युमेंट येता की यू बकल्ड फ्रॉम मेकिंग मायकल मिनिस्टर. No, In I 2.5 years you buckled you at least 3 times. See, Michael had many priorities. Michael has approved a ODP which has got 70 cases in the High Court. So just find out what was his priority then, to become minister or to do that ODP. So अशे खूब गोष्टी आहात त्यो सगळ्यो उलोवची न्ही आतां. केन्नाय कितें आनी दवरया फुडें. लेट्स नॉट फिनिश एवरीथिंग इन अ डे. बट द पॉयंट इज we have been helped by Michael in our elections. Michael has contributed to us defeating the 2 BJP ministers. We cannot deny that. We are thankful to that. And we are not ungrateful. Good credit or bad credit that you are giving him? No. We are not ungrateful. आम्ही इनग्रात न्ही. तो कितें तो ताणें चॅक करचें. ताणें आमकां आदार केला, आमी ताका विसरूंक शकना. Your gratefulness doesn't seem to be adding brownie points in his account right now. What is that brownie point? He is a nuisance value. Garbage is what? Garbage is always nuisance value, mare. Whenever you can create nuisance, you have got value. So he's got his nuisance value increasing. एक जी गजाल तो सांगता आणि which is even काल बाबाशान आशिल्लो, क्लाफास आशिल्लो, they all agree की the turning point for साश्टी MLAs was विजयाक देवयात आमी आयले. बरें आहा. Why? बरें आहा मरे. आता क्लाफासाचे हांव समजुपाक शकता यू हॅड मेड टू मेनी इनरोड्स इन हिज हे कॉन्स्टिट्युएन्सी. जे आहा पळय जे कोण गेल्या तांकां हांव भिना आनी दे डोंट मॅटर इन पॉलिटिक्स. दे आर इनसिग्निफिकंट. दे आर जस्ट नंबर्स. ते कितें उलयले तुजे ब्रेक आवराक तूं उलयलो आमकां ताजेर कांयच फरक पडना. ते गेले पण ते जेन्युअनली सांगता ते म्हणून बरें जालें मरे. वचा आनी उबे रावा मरे BJP म्हणून. तांकां तूं येवचें सांगूंक भितात कित्याक की आमी BJP फुडें रावतले म्हणून. आनी BJP जेन्ना असले लोक आपूण रावतले म्हणून पसून सांगना ती BJP तांकां लागीं घट धरून आहा अशें दिसता तुका. ते आतां भितर पडले. आतां तांकां चान्स ना. ते आतां दे आर लॉक्ड इन. पूण विजयाचेर इतलो राग कित्याक? विजयाचे राग कशें तरी जस्टिफाय करूंक जाय. How do you justify an unethical political action? By finding a scapegoat. They are trying to find it in me. I never joined in BJP. I supported a BJP on my terms. I didn't go like cattle there and got herded into a cowshed, which they have got in. What can they do? कितें म्हणून आहा ते? आमकां जी पावर आशिल्ली आनी आमकां जे we stood our ground. सी आमी रिजनलिस्टीक पार्टी. आमी गेले ते कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करून गेले. आमी गेले ते आमचो एजेंडा फुडें व्हरूंक गेले. आनी आमी भायर आमकां पसून काडपाक ताणी इतल्या लोकांक फोडचे पडले. हाचो आमचो पॉलिटिकल इम्पॉर्टन्स देवना. आमचो स्टॉक कसोच देवना. बरें आमी ओपोजिशनान पडले आसत. हांवें तुका म्हणलां की हांव एकस्टम टू ओपोजिशन. दुसरे म्हजे जे 2 आमदार आहा ते डायरेक्टली रुलींग जाल्ले. ओपोजिशन रावप म्हणटा तो एक बरो लेजिस्लेटर जाता आनी ताका कितें एक एक्सपिरियन्स येता आनी ताका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी येता. आज प्रमोद सावंतान ओपोजिशन पळयलां लायफान ताज्या. तो जिखला तो रुलिंगान गेला. मायकलान ओपोजिशन पळयलां तो जिखला तो ओपोजिशनान गेला रुलिंगान गेला. ओपोजिशन कोणें पळयलां? एक गजाल जी हें आहा की युअर ओवर एम्बिशन लेट टू दिस. वॉट इज एम्बिशन? मये कुंकळी सांतांद्रे. You are going too fast. In their opinion, you are going too fast. You think by you are becoming a threat. You think by removing me, you are going to see me slowing down? I will go double fast. Now I am free, mare. That time I was bound. See, I was bound by certain coalition dharma. I could not overdo myself. Now I am free. I will tour the whole state. But I'm not jumping the gun. Time aha mare ताजेर.
ते कितें डिझोल्युशन करता कर म्हणून सांग नाका एक फाल्यां. गजाल टुरींग द होल स्टेट आणि तुम्ही जशें म्हळें ऑब्वियसली यू आर अनशेकल्ड डेफिनेटली यू आर I'm अनशेकल्ड इन unshackled. पॉलिटिकल Yeah. टर्म्स यू आर अनशेकल्ड Yeah. बट एक गजाल जी आसा की लोकांक ते 2017ची हें अजून मनाक आसा आणि ताका लागून तुमकां काडले जाल्यार यू हॅड बिट्रेड सर्टन सेक्शन नाव दे हॅव बिट्रेड यू हांव- ही जेन्ना सुरवातीक रेटोरीक तयार जालो हाव आर यू गोइंग टू टायड ओवर दॅट एक म्हाका तूं सांग आमी मर्ज जाले बीजेपीन ना हे मर्ज जाले हांकां अस्तित्व आहा आमकां अस्तित्व आसा आमी हे 2-4 दीस जे हांव एसेंब्लीन गेलां हे जे गोंयकारपणाचे आनी गोंयकारांक जे आनी गोंयांक इश्यूज जे सारके म्हळ्यार म्हत्वाचे आहा हे इश्यूज आमी रेज केल्या आनी वेहमंटली रेज केल्या ऑल्दो आय फील दीस इज जस्ट अ ट्रेलर दिस इज जस्ट वॉर्म अप दिस इज नॉट द रियल मॅच ओके वॉर्म अप वी हॅव बीन सजेस्टिव्ह लास्ट क्वेश्चन की एक इंटरेस्टिंग गजाल 2012 काँग्रेस बिट्रेड यू 2017 अगेन काँग्रेस बिट्रेड यू अगेन ऑन द सामके ईव ऑफ फायलिंग नॉमिनेशन ईव सुद्दां आफ्टरनून ऑफ फायलिंग नॉमिनेशन आणि 2019 बीजेपी बिट्रेस यू वॉट इज द लेसन यू आर लर्न I means every betrayal makes you strong. If you are moral, यू आर नॉट टायर्ड ऑफ बिट्रेल you can never be tired of anything in politics. Every day is a new day, and every day is a good day, So I take it up as a challenge. But I think betrayal, if you betray somebody, then you are always in the Guilty conscience. guilty conscience असता. हे म्हाका ना. पण आमी उतर राखले आमकां तुमी फटयले झक मार. NDA कडेन कितें जालें तें म्हाका सोदपाची उत्सुकता आसा. प्रमोद सावंत बीजेपीक न्हिदयता हें जाल्लें आहा तो कितेंय तें भाशण दिवन आनी त्या वर्करांक तांकां सांगिल्लें आहा की लोक बीजेपी जॉयन जावंक सोदना म्हणून कित्याक ही घातकी पार्टी म्हणून आतां तुवें प्रूफ केलें म्हणून हें तुका दिसता वयर कळचें ना हें आतां 1-2 दीस लिपोवंक जाता तुजें यू आर कितले दीस लिपयता यू विल गो अहेड विथ डबल स्पीड आय विल गो आफ्टर अ पर्टिक्युलर टायम पर्टिक्युलर टायम हांव इतल्याचेर थांबता म्हाका दिसता खुबशे प्रश्न जे गोंयकारांच्या मनात आशिल्ले तो विचारपाचो आमी प्रयत्न केला आनी एक 2.5 वर्सां जी उरल्या ती म्हाका दिसता वील बी व्हेरी व्हेरी इव्हेंटफूल आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर गोवा अँड गोवाज पॉलिटिक्स तुम्ही आयले इतली बरे तरेन मतां मांडली थँक्स अ लॉट वयत वात प्रुडंट नमस्कार